भितर. आणि आता एक्साइटमेंट सांगता तुमकां. एक्साइटमेंट म्हटल्यार ना एक धाकटीशी गोष्ट हांव म्हाज्या घरान एड ऑन करपाचें आसा. तेकाच लागून न्हय मेजरमेंट बीन घेवपाक आयज येवपाचो आसा तो. या कशें कितें आमी थोडेशे आमच्या तरेन डिजायन केल्ले आसा हांवेन आनी संजून. आतां ते सो गायज आयचे न्हय वेदर पळया भरपूर अशी दमट जाल्या. मदींच न्हय कडक अशें वत येता, मदींच एकदम दमट जाता, वारो ना कांय ना, झाडां बिडां अजिबात हालनात, एकदम स्टॅच्यू कशी न्हय उबी आसा ही पळयात. वारोच ना जालें आनी आतांय बीन न्हय दमट केल्या पळयात सामकी. सो हे गायज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सकाळची न्हय 9:30 जाल्ली आसा आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो बेगिनाच असो स्टार्ट करता. आनी आयज न्हय हांव भरपूर एक्सायटेड सुद्दां आसा. भरपूर म्हटल्यार भरपूर. कित्याक एक्सायटेड आसा तें तुमकां कळटलें, सांगतलें बीन हांव. तेच्या पयलीं न्हय हांवें जे मिरसांगो हाडलेले ते म्हटल्यार सुकोवन काडया, कारण सुकत बीन घातले. तरी वेदर मातशें वेगळें आसा आयचें, तरी बट सुकत घातले हांवें मिरसांगो आनी चड ना अशें. सो ते आतां सुकत बीन घातले आनी व्हिडिओ म्हटल्यार स्टार्ट करया. आनी एक्सायटमेंट लेवल न्हय खूब व्हडली आसा म्हाजी, कारण हांव म्हाज्या घरान न्हय कितें तरी चेंजीस करपाचे आसात. तेका लागून एक धाकटीशी गोश्ट हांव एड ऑन करपाचें आहा. कितें न्हय तें तुमी सांगतात फुडें हांव. तेच्या पयलीं मिरसांगो दाखयता सुकत घातले ते, आनी तेच्या मागीर जी एक्सायटमेंट आसा न्हय ती तुमचे बरोबर शेअर करता. सो हांगसर हे पळयात मिरसांगो सुकत घातले हांवें. चड नासले ते, कमी आसले. हे पळयात चड क्वॉन्टिटी ना. सो चारूय तरेचे अशें घालून घेतले. तो एक आसा हे पळयात. आनी हे आसा हेंचे आतां देठ बीन काडूंक जाय. तोय बीन वावर आसा सामको. सद्या म्हटल्यार मातशें सुकत घालया, मोव आसा ते सामके. आनी ही ऑर्डर मातशी वेगळी आसा. सो आतां वत येयलें हे पळयात. मदींच कडक वत येता, मदींच दमट जाता सामकी. सो ही ऑर्डर जी आसा न्हय ती वेगळी आसा. कस्टमायज ऑर्डरी आसा थोडेशे, ते हांव सद्या हे करता. आनी तेच्या भायर मदल्या मदीं ऑर्डरी पॅक करप बीन चालू आसा. ऑर्डरी थोड्यांचे पोस्ट बी केल्या भितरल्या भितर. आनी आतां एक्सायटमेंट सांगता तुमकां. एक्सायटमेंट म्हटल्यार ना एक धाकटीशी गोश्ट हांव म्हाज्या घरान एड ऑन करपाचें आसा. तेकाच लागून न्हय मेजरमेंट बीन घेवपाक आयज येवपाचो आसा तो. सो सांजच्या टायमार 5:30 बीन सांगलां हांवें तेका, यो मातशें मेजरमेंट बीन घेवया कशें कितें. आनी कारण सांजच्या टायमार मम्मी बी येता न्हय फार्मासून, तेका लागून. सो कळटलेंच तुमकां एक्चुली कितें हांव एड ऑन करपाचें आहा तें. आनी तेच्या फाटलें रिजन सुद्दां हांव सांगतलें. बट एकदां तें कंप्लिटली जावनी पळोवया कशें कितें. आमी थोडेशे आमच्या तरेन डिजायन केल्ले आसा हांवेन आनी संजून. आतां ते कशा तरेन रेडी जातले ऑर जावचे ना हें तुमकां फुडेंच कळटलें. सो पळोवया कशें कितें तें, कारण तो सांजचो येतलो. तेकाच लागून खूब एक्सायटेड आसा. कारण अचानक असो प्लॅन जालो म्हाजो कितें तें करपाचें काम म्हणून. तेका लागून म्हटल्यार तेच्या फाटल्यान एक्चुली रिजन आसा, तेका लागून हांवें तें सडनली प्लॅन केल्लो आसा. सो तो सांजचो येतलो मेजरमेंट बीन काडूं. सो तुमकां सांजच्या टायमार कळटलें. तेच्या भायर आयज न्हय थोडेशे ऑर्डरी बीन येतले म्हाजे मिशोचे, फ्लिपकार्टाचे. ते बी म्हाका घेवपाक जाय. दमट जाली पळयात. आनी तेच्या भायर थोडेशे ऑर्डरी बी पॅक करूंक जाय. आयचो दीस कसो कितें वयता हें तुमकां कळटलें, शेअर करतलेंच हांव. वेदर पळयात जाली दमट जाली पळयात सामकें. अजिबात वारें ना सामकें. इतलें सूम सामकें हाडा. आनी इतली गरमी जाता हाडा, भयंकर अशी गरमी जाता. हांव रेडी बीन कांय जावंक ना, ब्रेकफास्ट बीन कांय करूंक ना. करूंक जाय म्हाका आतां. सो भायर येयल्लेच आसा न्हय. सो म्हाका फुलांय बीन जाय. आयज सोमार आसा. सो म्हटल्यार सोमत्याक सोमती फुलां व्हरपाची, पुजा बीन करपाची आनी मागीर कामाक लागपाचें. सो अशे तरेन मेन म्हटल्यार मिरसांगेचें काम जालें म्हाजें, व्हडलें टेंशन ना म्हाका. सो फुलां पळोवंक जाय. आनी थोडेच 2-3 दिसांनी आतां मम्मी बीन फार्मान वचपाची बंद जातली. मागीर आनी टेंशन ना म्हाका. कारण म्हटल्यार न्हय मिरसांगो चड क्वॉन्टिटी नासले का सुकत घालपाक बीन त्रास जाता. सो थोडीशी फुलां पळयता हांव. सो बरी याद येयली म्हाका. नाल्यार घरान वचून परत येवचें पडटलें आसलें. हितून फार्मान खंय कुळागरान पळयता. सपोज म्हाका फुलां गावली जाल्यार बरें आसा. अजिबात वारो बिरो कांय ना पळयात. झाडां आसा तशी सामकी, हालना बिलना कांय ना. आनी कुळागरान स्प्रिंकलर चालू आसा दिसता. काका गेल्या कुळागरान सकयल. तो पळयात हांगसर स्प्रिंकलर चालू आसा. काल लायला आसतलो काका. आयज येतलो चेंज करपाक. दुसऱ्या झाडांक लायतलो. थोडी तरी फुलां गावल्या पुरो. जर काकीन काडली जाल्यार कांयच मेळची ना.
हांगा जर ना नाही जाल्यार मागीर आमच्या पोरसान पोवची पडटली. फुलां काय ना हांगसर पळयात सगळी काडली दिसता काकीन. आतां आमच्या पोरसानूच पोवचें पडटलें म्हाका. सो वावरान वावर कोण आसा? सो इतली गरमी जाता ना भयंकर सामकी. केस बीन पळय म्हाजे उगोवपाक जाय म्हाका केस बीन. म्हटलें पयलीं मिरसांगेचें काम करता आनी मागीर म्हटलें बरें रेडी बीन जाता न्हाता धुता आनी गरमी जाता गरमी. सो पळोवया आमच्या पोरसान पोवची पडटली नाल्यार जावचें ना तें. सोमार न्हय आयज पुजा करूंक जाय आमकां नांदून. हें पळयात वत येयलें आतां बरें मातशें सुकोनी ते 2-3 दीस तरी हे करूंक जाय. ही टोटल कस्टमायज ऑर्डर आसा गरम मसाल्याची. तेजे हे सगळे एकाच कस्टमराचे आहा तें. सो पळयता पोरसान आमच्या फुलां मेळटा की ना ती. कुळागरान फुलां ना म्हटल्यार आमच्या पोरसान पळया भरपूर फुलां आसा. येवन हांवें बरें केलें. हे पळयात व्हायट कलर, पिंक कलर, रेड कलर सगळीं आसा. हांगसरूय आसा हे पळयात. सो बऱ्या तरेन फुलां आसा. सो येवन बरें केलें काडून घेता फुलां हांव. आनी गरमी जाली म्हाका भयंकर सामकी. एकदां फुलांच नासता एकदां भरपूर फुलां आसता. ही पळयात बरें आसा सामकें. सो ते बावके आहा दिसता हांगसर आसा पण बावके आहा ते. म्हटलें बावला या फ्रेश आसा काय कळना. एक गावले हांगसर ते एक आसा पिंक कलर ते बीन काडून घेता. याद येयली म्हणून बरें जालें नाल्यार नाय घरान वचून परत भायर येवचें पडटा आसलें म्हाका. हे पळयात अशा तरेन. आनी आमचे मसाल्याचे जे झाड आसा न्हय पानांचे ते पळय कशें जालें. मातसो असो उजो लागलो तेका उलोवप लागलो. सो अशी पानां हे जाली पेड्ड्यार जाली सामकी. हेजी जर न्हय म्हटल्यार न्हय ह्या झाडाक न्हय मातसो असो उलोवप लागला आनी तेची पानां न्हय हे जाल्या तरी बट आमकां यूज करूंक गावता जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात आं. म्हणजे हांव काडून बरे तरेन सुकन यूज करूं शकता. प्लीज मातशें कमेंट करून सांगात म्हाका. सो 2 काडली बाकीची काडून घेता. पळयात व्हायट आसा पिंक दसवंती बीन ना पावसान म्हाका लावपाक जाय. हे पळयात कारण यूज जाता बरें. हांगसर एक आसा हे पळयात फूल म्हणजे पुजा करपाक बरें पडटा मागीर. सो जाली म्हजी फुलां बीन काडून आनी 4-5 फुलां गावली म्हाका. सो खूब जाली आनी तितून एक तांबडे फूल सुद्दां गावलें जे गणपतीक घालूंक गावतलें म्हाका. सो पळयात घामाघूम सामकें. एक्चुली हार्ड वर्क काय करूंकूच ना एकदम हार्ड कितें वस्तू उखलूंक ना कसलें काम करूंक ना बट इतली गरमी इतलो घाम सुटला स्वेटींग जालें सामकें पळयात. सो चला तर गायज फ्रेश बीन जाता ब्रेकफास्ट बीन घेता न्हाता धुता पयलीं कारण सामकें ऑयली जाला घाम सुटला न्हय तेका लागून. सो फ्रेश बीन जाता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके मेन म्हटल्यार पुजा करून घेता पयलीं. सो चला मागीर व्हिडिओ कंटिन्यू करता. कितें गरमी जाता ना भयंकर सामकी. सो न्हाले धुले पुजा बीन केली आनी आतां म्हटलें व्हिडिओ कंटिन्यू करया. सो एक्चुली न्हय न्हावपाक मातसो असो टायम जालो म्हाका कारण एक रेसिपी जी आसा ती शूट करपाक रावलें. कसली रेसिपी न्हय ती फुडें सांगता तुमकां कारण टिचरूय म्हाका एक्चुली न्हय सजेशन जाय तेका लागून. सो पुजा बीन जाली सगळें करून घेतलेलें आसा आनी जस्ट नाव न्हय म्हाका मम्मीन कॉल केलो की बाय तुवें हळसाणे जे आसा ते सुकत घातले काय म्हणून. एक्चुली काल घातलेले आनी आयज घालूंक हांव विसारलें गडबडीन. सो बरें जालें मम्मीन म्हाका याद करून दिली म्हणून. सो आतां थोडेशे अळसाणे जे आसा न्हय ऑर्डरीचेच अळसाणे आसा ते. सो ते म्हाका आतां पॅक करून घेवपाक जाय. आनी एक एक्चुली म्हाका ऑर्डर येयल्ली आनीक म्हटल्यार एक ऑर्डर अशी आसली जी 50 किलोची आसली हळसाणे. ओके हळसाणे. आनी दुसरी जी ऑर्डर एक आसली न्हय ती 20 किलो हळसाणे जाय आसले कोणाक बट एक जी आसा ती आपुणूच कॅन्सल जाली 50 किलाची आनी दुसरी जी आसा न्हय ती हांवें कॅन्सल केली कारण इतल्या क्वॉन्टिटीन खंय हळसाणे सोदूंक वयतले न्हय तेका लागून. सो ही एक आसा जी हांवें बाजारांतसूनच हाडलेलें आसा कारण लास्ट टायम दिल्लें न्हय तांकां तेची क्वॉलिटी खूब लायक जाली. सो म्हटल्यार बाजारांतसूनच हाडून दिवया. आनी तेज्या भायर म्हाका एक 2 एक्चुली न्हय सजेशन्स जाय तुमचे. सो तुमचे बरोबर शेअर करता कितें तें. आनी गरमी जाता तेका लागून केंस अशें बांदले पळय झंडू बाम जाल्ले आसा. गरमी अशी जाता की केंस सगळे सोडून वचो इतलें सामकें. सो दाखयता तुमकां तुमी म्हाका सजेशन्स प्लीज दिया.
ह्या व्हिडिओन कमेंट बॉक्सान मुद्दाम सजेशन दिया, म्हाका एक्चुली जाय. सो दाखयता तुमकां आनी कसली रेसिपी शूट करताले ते बीन सांगता, म्हणजे तेच्या वयर तुम्ही सजेशन दिवं शकता. सो एक्चुली नाही ही रेसिपी हांव शूट करताले. पनीर कसो कितें करता हांव नाही तेजी रेसिपी हांवें शूट केल्ली आसा आनी तोच पनीर आतां हांगसर हांवें सेट जावपाक दवरलेलो आसा. आनी हेजी रेसिपी तुमकां फाल्यां नाल्यार परवा मेळटली, कसो कितें हांव स्पेशली होममेड पनीर करता तो. आनी तेच्या उपरांत कारण फर्स्ट टायम हांव तुमचे बरोबर शेअर करता, हेच्या पयलीं केन्ना करूंक ना, सो म्हटल्यार करया. आनी तेच्या भायर न्हय हें जें एक्स्ट्रा उदक आसता पनीराचें न्हय तेजें तुमी कितें करता हें म्हाका मुद्दाम कमेंट करून सांगा. कारण हांव जेन्ना पनीर करता न्हय तेन्ना हें उदक चडशें भायरूच वतयता ऑर झाडांक घालता डायरेक्ट. कारण म्हाका तितलें यूज जायना तेका लागून. तरी बट तुमी सांगा म्हाका हेचें कितें करता, म्हटल्यार मुद्दाम तुमकां विचारया. कारण हें म्हाका तशें यूज जायना आनी उदक भरपूर आसा पळयात, सो तेका लागून. आनी इतलें ऑल द टायम उदक पेड्ड्यार करपाक म्हणजे कितें तरी यूज आसतलो हेजो न्हय, सो तेका लागून सांगात म्हाका. हे एक म्हाका सजेशन जाय. आनी दुसरें म्हटल्यार न्हय तो ना हांव खूब कन्फ्यूज आसा. हो तुमकां खबरूच आसतलो, हो जो आसा न्हय तो आमी म्हापसासून हाडलेलो, म्हटल्यार व्हिडिओ पयलो आसतलो तुमी. सो हो एक्चुली न्हय प्रॉपर बरो आसा. भितर हांवें न्हय उदक भरून दवरला हे पळयात. म्हटल्यार बेश्टे 2 दीस म्हटल्यार उदक भरून दवरया आनी मागीर यूज करपाक घेवया. बट एक्चुली प्रॉब्लम कितें आसा ना, हांगसर न्हय मातसो तेका क्रॅक आसा. तुमकां दिसतलें खबर ना पळय, हांगसर मातसो न्हय क्रॅक आसा आनी तेका लागून न्हय उदक जें आसा न्हय तें लिकेज जाता. हांगसर हांवें आतां कपडो घातला बट हांगसर तुमकां कळटा आसतलें पळय. सो हेका एक्चुली म्हटल्यार स्टँड बीन हांव ऑर्डर करतलें, पण मातसो हो न्हय लिकेज आसा. सो म्हाका कळना, कन्फ्यूज आसा हांव कितें करूं. म्हटल्यार एमसील बीन लावन हो सेट करूं या व्हरून हांव एक्सचेंज करूं, मातशें कमेंट करून म्हाका मुद्दाम सांगा, म्हणजे म्हाका कळटलें. कारण म्हाका व्हरपाक बरें दिसना परत एक्सचेंज बीन करूंक, कारण मातसो क्रॅक आसा. एमसील लावन तो सेट बी जातलो पळय अशे तरेन. बट सेट सपोज जावंक ना जाल्यार मागीर कितें करूं हांव, म्हाका वेस्ट करूंक हो बरो दिसना. कारण बरो आसा सामको आनी म्हाका हो यूज करूंक जाय. सकाळचें उदक बीन पिवता हांव, सो म्हटल्यार हेतूंतलेंच पिवया. सो तेका लागून सो म्हाका मुद्दाम कमेंट करून सांगात, ओके. कारण हे कन्फ्युजन आसा म्हाका कितें करूं, एक्सचेंज करूं ऑर हेचेर कितें तरी जुगाड करूं तें प्लीज सांगात आं. आतां हांव न्हय हळसाण्याचें मातशें काम करून घेता. हळसाणे जे आसा न्हय ते म्हटल्यार सुकत घालून घेवया. हळसाणे बरे आसता, क्वॉलिटी खूब बरी आसा. आनी बस्तोडचें कितें तरी म्हणटालो तो अंकल. हे पळय हळसाण्याची क्वॉलिटी खूब बरी आसा, पूण पडींनी घेवचें पडलें आमकां, कारण हे पडींनीच मेळटाले. किलोनी घेता हरशीं आमी, आमच्या गांवांत बीन किलोनी दिता, बट ते न्हय पडींनी दिताले. सो हे आतां मातशें सुकत घालून घेता आनी मागीर मसालो पॅक करून घेता. इतले कडक वत आसा ना भरपूर सामकें. सो हे पळय मिरसांगो हांगसर बरें करपोन येयले आसतले आनी अळसाणे बीन हांगसरूच दवरता. मातशें न्हय अळसाणे हे करपाक प्रॉब्लम जाता, कित्याक मुयो बीन वयतात मागीर रोखडे, तेका लागून. तर हे पळयात आमचे मिरसांगो 2-3 वतां तरी सुकोवंक जाय. आनी मिरसांगांची ऑर्डर दिवन येयले आमी, म्हटल्यार जो सच्चे कडसून घेता न्हय तेका ऑर्डर दिले, केन्ना येता ती पळोवया आतां. बाबा म्हाज्या इतले कडक वत जाणा, भयंकर सामकें. तर आतां हांव मसालो पॅक करूंक बसता. एक करून न्हय काम करून घेता, कारण तो मागीर सांजचो न्हय मेजरमेंट काडूंक येत न्हय जाल्यार तेच्या वांगडा बिजी उरतलें. म्हटल्यार तेका मागीर सगळें सिस्टमॅटिकली सांग हे ते तेका लागून आतां सगळें पॅकींग करून घेतलेलें बरें. आनी मागीर संजय बी येतलो न्हय, सो तेका व्हरपाक बी इजी पडटलें घरा कडेन, तेका लागून. चला वयता हांव आतां घरान. टायम न्हय 2 जाली आनी आतां हांव ऑर्डर पॅक करूंक बसला. सो तेच काम चालू आसा. हे पळय एकाच कस्टमराची ऑर्डर आसा ही 1.5 किलो. हांगसर आसा रेड चिली पावडर, तेच्या उपरांत परत रेड चिली पावडर आनी तेच्या मागीर गरम मसालो. सो पॅक करून घेवया म्हटलें आनी जेवन घेवया. पनीर म्हाजो रेडी जाल्लो आसा, दाखयता तुमकां फुडें हांवें कशे तरेन पनीर केलां तो, ओके. सो हांव ऑर्डर पॅक करता म्हणसर तुमी तें पळोवन घेयात की हांवें
धाकटीशी झलक दाखयता हांव तुका. एक्चुली रेसिपी नेक्स्ट व्हिडिओन येतली, बट कशें तरेन रेडी जाला ना तो दाखयता तुका आनी त्या अनुसार हांव ऑर्डर पॅक करून दिता. चल नाही पनीर रेडी जाला हो पळयात, एकदम टेस्टी दिसता आनी सॉफ्ट जाल्लो आसा पळयात. हो पळयात बरो सॉफ्ट जाला. सो हेची रेसिपी बेगिना जाय नाही जाल्यार ह्या व्हिडिओन कमेंट करा, म्हणजे हांव बेगिना दिता आनी बाकीचे व्हिडिओ मागीर पोस्ट करता. हे पळयात अशे तरेन सॉफ्ट जावंक जाय पनीर तुमचो. आनी हांवें थोडेशें कट करून घेतले, म्हणजे हेची रेसिपी म्हाका बेगिना करूंक गावतली. आनी हो पळयात हाफ हांव अशें स्टोर करून दवरतले. अशे तरेन जाला पनीर. हे पळयात सो सॉफ्ट असो दाखयता पळयात तुमकां. हे पळयात बरो जाला पनीर. सो अशे तरेन रेडी जाल्लो आसा म्हजो. रेसिपी शूट करून बीन घेतली हांवें. आतां हें हांव फ्रिजान दवरतलें. सो हे स्टोर करून दवरतलें. त्या व्हिडिओन पळोवंक गावतलें तुमकां कशें कितें स्टोर बीन करता एक्स्ट्रा पनीर तो. ओके जातलो न्हू. सो गायज सांजची न्हय 6:30 जाल्ली आसा आनी आतां म्हटल्यार व्हिडिओ कंटिन्यू करया. आनी जशें की हांवें तुमकां सांगलेलें की तो सांजच्या टायमार मेजरमेंट घेवपाचो आसा म्हणून, बट येवंक ना कारण आयज ताका पॉसिबल जावंक ना खंय, कारण दुसरे कडेन खंय तरी कामाक आसा तो ताका लागून. सो म्हणपा लागलो फाल्यां सकाळीं येता. सो पळोवया आतां फाल्यां सकाळीं टायम दिला तिणी 9 सुमार येता म्हणून. हांगसर न्हय पार्सल एक रिसीव जाला आनी दुसरे सायडीन पदर बी येयलो. सो हे पळयात हे पार्सल न्हय म्हाका जस्ट रिसीव जाला, म्हणजे हांवें ऑर्डर केल्लें कितें तरी आनी ते येयला. हे पळयात म्हटल्यार ते कांदे बीन अशे कट करता पळयात. म्हाका न्हय कांदो कट करून खूबच बेजार येता आनी सालड जे आसा न्हय ते जायत पडटा म्हाका. सो ताका लागून म्हटल्यार हें ऑर्डर करया, खूब बरें पडटलें. आनी म्हाजे कडेन पयलीं दुसरे असले जे अशे रब्बर टायप अशे ओडपाचे येता न्हय ते, बट हांवें ते बेश्टे वेस्ट केले, अशेंच उडयले यूज करच्या पयलीं. सो आतां हे तरी एटलिस्ट हांव यूज करतलें की ना तें खबर ना. सो अशे तरेन एकाच व्हिडिओन न्हय शॉपिंग म्हजी दाखयता जी हांव ऑनलायन शॉपिंग करता ती. ओके ऑनलायन शॉपिंग न्हय तुमचे बरोबर एकाच व्हिडिओन शेअर करतलें. खुबशे आयटम ऑर्डर केले आनी म्हटल्यार न्हय मिशोचेर फ्लिपकार्टाचेर ऑर्डर केले. सो ते येतले एक एक करून येता. हांगसर मम्मी आसा. सो ते तो काय म्हटल्यार येवंक ना. सो म्हटल्यार व्हिडिओ एंड करया आनी सद्या आमी बसता मिरसांगो कट करपाक. सो ते तरी काम करया म्हणपा लागली मम्मी, कारण फाल्यां तिका हॉलिडे आसा. सो फाल्यां मागीर मसालो बीन भाजलो जाल्यार. सो मम्मी तयारीक लागली. दाखयता पळयात तुमकां आनी मागीर व्हिडिओ जो आसा तो एंड करता, कारण खूब व्हडलो जातलो न्हय ताका लागून. हांगसर दवरता. हांगसरच बसल्या मम्मी. ओ मम्मी हाय हॅलो करा मगे. हाय करता तुमकां. भायरूच बसया म्हटलें, एक तर वारोय बीन येता आनी घरान मागीर तिकसण जायना ताका लागून. आनी हें आतां करता कारण फाल्यां हॉलिडे आसा तिका ताका लागून. कुरकुरीत जाल्या पळय, परत फाल्यां घालतली न्हू सुकत. सो करून घेवया म्हटलें मिरसांगो कमी आसा न्हय ते ताका लागून. हय फाल्यां सांजचो बीन वाजूंक गावतलो ताका लागून. हय हय हाडटा तांकां. उदक जाय मगे घेवन येता. घरान वयता ऑर्डर दवरपाक वयतले न्हू तेन्ना घेवन येता. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ न्हय आवडलो आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसा देव बरें करून. आतां फाल्यां पळोवया, फाल्यां येतलो तो मागीर व्हिडिओन दाखयता तुमकां कसलें मेजरमेंट घेवपाचो आतां एकूण. सो चला आयज तर म्हाजे पचके जाले. आयज भरपूर एक्सायटेड आसलें हांव की तो येतलो म्हणून, बट म्हाजे पचके जाले. कांय ना तांकांय तशी कामां आसता न्हय, सांगता त्या टायमार येवपाक पॉसिबल जायना कारण वेगवेगळ्या लोकेशनाचेर आसतात न्हय ते ताका लागून. तर चला तर बाय बाय.